3 फॉर्म भरिल्ले हांवें 3 जाणांनी प्रपोज केल्लो म्हाका. एक आमगेले अनिता आजगांवकर, दुसरो दामोदर वारक आनी तिसरो बाब कामील बारेटो. सो तेणी कायद्या भितर जी मिटींग DMAन फाल्यां आपयल्या ताका इलेक्शन प्रोसेस आसता. कशें ऑर्डरान एक कडेन रावप, आपले विचार एक दुसरे कडेन मांडप म्हणून ते हॉटेलान दवरप. हॉटेलान कितें तें भिवून आमी हॉटेलान दवरना. पण कितें आसता, बरोबर जेन्ना रावता एक पक्ष म्हणून कशें आसता, जेन्ना 4 कावन्सिलर एक कडेन रावता तेंच्या मनान कितें आसा, तेंचें डेव्हलपमेंट मार कसो जातलो आनी तेंचें डेव्हलपमेंटाचें कशें जाता एक विचार विनिमय कावन्सिलर करतात. आतां फुडें इमिजिएटली 2 इलेक्शनां आसतलीं. फोंड्या आसा, मागीर थंय सांखळे आसा. इलेक्शनां म्हाका तरी दिसता ही सगळी अशी घाण जावचे पेक्षा या ऑर्डिनन्स काडचे पेक्षा डायरेक्ट घेवची. चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर. चेअरपर्सनाकय लोकांनी मतां घालपाची आनी कावन्सिलराकय मतां घालपाची. जसं दुसऱ्या स्टेटींनी चलतात, महाराष्ट्रान आसा आनी खंयच्या स्टेटींनी आसा. डायरेक्ट मतदान म्हणजे कोणाचो भितर नूळ मूळ ना.